विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान विधानसभेचे कामकाज 31 मार्च मेरेन चलोवचें म्हण मागणी केल्या। त्या भायर कामकाज सल्लागार समितीची बसका जावची म्हण मागल्या। तशेंच सत्ताधारी पक्ष म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर विधानसभेत उजवाड घालिना म्हण आरोप बाबू कवळेकारान केला। आरडीएक्स खातीर पर्वरीच्यान कॅन्झिल रॉड्रिगीस आनी निलेश परवार। काही रुलिंग साईड जे एमएलए आसात त्यांचे पर्पजली टायम चड घेवप म्हणजे मुद्दम आरती परती क्वेश्चन चड टायम घेवप काय खबर ना किंवा मिनिस्टरान सुद्दां रिप्लाय येता आसतना क्वेश्चन सप्लिमेंटरी कोण विचारता भलतेच क्वेश्चन रिप्लाय दिवप आनी टायम वेस्ट करप हावजाचो अशे प्रकार घडला। कित्याक आयज अनेक बरे क्वेश्चन आनीक आसलेले। आतां पांचवो क्वेश्चन आसलो आंतोनियो फेर्नांडीस टॉनीचो जे एनआरआय ऑफिस जे आसा ते एनआरआय ऑफिस फक्त नावापुरती आसा, कांयच एक्टिविटी चलना। जर आयज कोणाक जर सिमेंट जोक आसात तांकां जर भायर साकून जर कोणाक त्रास जालो किंवा जाल्यार ऑफिसाक जर हांगसान तेजी फॅमिली जर घेवन गेली जाल्यार त्या ऑफिसा कडेन कांयच एक्सपर्ट मनीस ना न्हू म्हणून कांयच पावर नसले भशेन फक्त कोण तरी एक्सपायर्ड जालो जाल्यार बॉडी हाडपाचें काम जर सोडीत जाल्यार आनी कसलेंच काम करनात। आनी पयर सुद्दां हालींच आनी एक नदरी आमच्या आयला कुंकळचो भुरगो गेली युएसा भितर 5 म्हयने मिसींग जाल्लो आसा। तो आजून खंय दिश्टी आजून हे ना सीडीसी खातीर तेमी 10th कंपल्सरी आतां हे म्हणल्यार रिन्यू करपाक जे पयलीं नवीन भुरग्यांक नवीन कोण हे करता तांचे कडेन वेगळे पूण जे पयलींचे एक्जिस्टींग जे आसात 20-25 वर्सांचे लोक आसात त्यांचे खातीर सुद्दां ते आतां रिन्यूवला केल्यार परत आतां हे मागतात 10th मागतात 10th पास कंपल्सरी अशे अनेक इश्यू आसलेले। हांवें कित्याक सांगपाचो हे करता की आयज मॅडम जेनिफराचो क्वेश्चन आसलो उदका बद्दल तेजेर थोडी चर्चा जाली पूण बाकीचे क्वेश्चन जे आसले त्या क्वेश्चनाचेर चड चर्चा जावप जालो ना। हो पांचवो क्वेश्चन आयलोच ना पूण मदींच थंय टुरिजम मिनिस्टर सुद्दां जर आमचो सिल्वेराचो क्वेश्चन आसलो तो म्हणटा की खेळ तियात्र ज्यो पार्ट्यो आसतात ज्यो आमच्यो पारंपारीक गांवांनी खेळ तियात्र म्हूण जाय जमनीचेर पार्ट्यो त्या खंय तरी आमची संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर ही परंपरा उरपा जाय चालू दवरपा जाय प्रोत्साहन मेळपा जाय हे खेळ तियात्र चालू दवरपा जाय। सिल्वेरा थंय आपले भाशेन हे मागता मिनिस्टर थंय तेजी रिप्लाय दिवपा सोडून थंय खंय तरी आपली पर्सनल राग काडपाक फटींग म्हणटा आनी कोणाक एका आमच्या सोबडेक म्हळ्यार खंय तरी असो टायम वेस्ट जावप जाता। म्हळ्यार अशे पद्दतीन पयलींच सेशन कमी जाल्लें आसा खाली 3 दिसाचे क्वेश्चन 3 दिसाचे आसात। त्याचो क्वेश्चन आसलो बऱ्यापैकी क्वेश्चन पांचवो क्वेश्चन तो रावता रेडी जावन येयल्लो आसा। आयज खंय तर ते क्वेश्चन मांडले उपरांत खंय एनआरआय जे ऑफिस आसा ते फूल फ्लॅज चालू उरता जातले सिमेंट जे आसा हांकां खंय तरी तांचे प्रश्न सुट्टले म्हणून पूण तो क्वेश्चन आयलोच ना की जे सीएमा लागून थोडो फेरबदल करचो पडटा थोडो पोस्टपोन करचो पडटा बरें कित्याक हेल्था बद्दल आमी बी हे आसा आनी तांकां बरें जावन येवचें अशें मागतातच पूण तेणी म्हणटा प्रमाणे 7-8 दिसां भितर ते रिकवर जातले येतले अशें ताका लागून आमी अशें हें केल्लें आसा। हांवें थंय म्हणलें आसा की तशें जाता जाल्यार 21 तारखेचें सेशन जे 21 मार्चाक काबार जावपाचें आशिल्लें ते 31 मार्चा पर्यंत सुद्दां आनी 10 दीस वाडोवन काबार करपा जाता सगळे दीस कांयच कमी करनासतना। तर कित्याक करना जाल्यार आतां जर तुमी जर 4 म्हयने 5 म्हयन्या खातीर जर पोस्टपोन केलें जाल्यार सद्याचे इश्यू जे आसा ते कशें हें करतले आतांचे इश्यू आनी 5 म्हयन्यांनी घेवप म्हळ्यार शक्य ना। ताका लागून हे 4 म्हयन्या भितर केन्नाय असेंब्ली घेवपाक जाता अशें म्हणटा जाल्यार 4 म्हयने जायसर रावची न्ही अशें हांवें काल म्हणलें आसा। आनी म्हाका स्पिकरान सगळ्या हुजीस म्हणलें आसा की लिडर ऑफ हावस आयले उपरांत तेजेर डिस्कस करून परत जाय जाल्यार एक बीएससी मिटींग आपोवया आनी हावस एक जावं मागीर परत कंटिन्यू करून किंवा परत आपोवन एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी घेवन मार्चाकच 31 मार्च पर्यंत कंप्लीट करूया अशें म्हणलेलें आसा पूण हें करचें आमकां